सोमार ऑगस्टची 4 तारीख 2025. पहिले वाचप गणन पुस्तकांतले अध्याय 11 वोळ 4b तावन 15 पर्यंत. इस्रायेलीतांनी शीण उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हळें, आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमी इजिप्तांत फुंक्याक मासली, तवशीं, काळंगां, चिपटां, पियाव आनी लसूण खावन आसल्यो. पूण आतां आमी हांगा कांयच नासता सुकताव. मान्ना शिवाय हेर कितेंच हांगा पळोवंक मेळना. मान्ना कणपिरे परी आसलें आनी तें पळोवंक गुलगुलच्या कणा भाशेन दिसतालें. लोक तें एकठांय करून हाडटलो आनी दांत्यान दळून वा मुसलान काडून ताचो पिठो करतलो. उपरांत तें उकडून ताच्यो भाकऱ्यो करतलो. ताका तेल मिश्रीत पिठाचे भाकरेची रूच आसली. रातीं शिबिराचेर दव पडटना ताचे बराबर मान्नाय पडटलें. म्हयजेन लोकांचो शीण आयकलो. हर एक कुटाम तंबाच्या दारा लागीं रावन शीण उलयतालें. सर्वेस्पराचो क्रोध पेटलो आनी हें पळोवन म्हयजेक अंतिश्ट जालो. ताणें सर्वेस्पराक म्हळें, तूं तुज्या सेवकाक इतले कश्ट कित्याक दिताय? तुवें ह्या सगळ्या लोकांचें वजें म्हजेर घालीशें करूंक हांवें तुका मानवनांतलें कितें केलां? तांचें गर्भधारण केल्लें हांवें न्ही, तांकां जल्म दिल्लो हांवें न्ही, तर तांकां म्हजे वेंगेन घेवन एका पोसक्या बापयन एका बाळशाक वावयल्ल्या परी वावून तुवें तांच्या पुर्वजांक बसायिल्ल्या देशाक हांवेंच व्हरूंक जाय म्हणून म्हाका कित्याक सांगताय? ह्या सर्व लोकांक दिवंक जाय पुरतें मांस म्हाका खंय मेळटा? कित्याक ती म्हाका बोब मारून सांगतात, आमकां खावंक मांस दी. ह्या सर्व लोकांक वावोवन व्हरूंक म्हज्यान जायना, कित्याक तांची जडाय म्हजे तांकेच्या की वर्ती जाल्या. तुवें म्हाका हे परी चलोवचें जाल्यार तुवें म्हाका जिवशी मारल्यार उपकार जातो. अशें फुडें हांव केदींच असली खंत बेजाराय सोंसूंक जाय म्हणून ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 81 12-13, 14-15 आनी 16-17. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विधेय जालो ना. देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हणून हांवें तांकां तांचेच खुशेक सोडून सोडली. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दाखयिल्ली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसलें. सलिसायेन तांच्या दुस्मनांक हांव पाडाव करतों, तांच्या वैरी विरोध म्हजो हात उबारतों. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. सर्वेस्पराचे दुस्मान तांच्या पांयां पडते आसले. तांचें गुलामपण सदांकाल उरतें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतों. खडपांतल्या मोवान तुमकां तादोशी करतों. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरत्या त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 14 वोळ 13-21 पर्यंत. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसोन एक वरविंगट सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची वाट धन गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो एक व्हड जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी ताच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात.
आनी वेळी उतरलो. लोकांक धांड सोड. हडल्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोला घेवन दीत. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसोवन ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोंड शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सो मेस्त जेवण धादोशी जाले. उरिल्ल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेविल्ले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेवण सर्वांक सांगाता हाडटा, बांद घट करता. अरण्यान समकतल्या इस्रायेलकारांक इजिप्तांत कश्टामध्ये लाभलेल्या जेवणाविशीं उलोवंक लोक सर्वेस्परान दिल्ल्या मान्नाचेर नासमाधान दाखयता. तांची जबाबदारी घेतलो मोइजे देवा हुजीर तांचो शीण उसारता. एक जबाबदारी घेतना येवच्या थरावळ समस्यामध्ये हें येवजन निर्मिल्ल्या देवाचेर भरवसो सांडिनासतना समकोचें सलिसायेचें न्ही. जेजू ताका मेळोवंक आयकूंक आयिल्ल्या लोकांचेर बिरमत पावता आनी 5 उंडे आनी 2 मासले तावन तांचें पोट भरता. आमकां केन्ना आमची जबाबदारी पाळूंक कश्ट भोगता तेन्ना मयचे परी आमी देवा लागीं गेल्यार आमकां सावस्काय लागता. जशें सुवार्थेंत जमो जाल्ल्या लोकां बरी आमी आमचें निरासपण कश्ट जेजू सशीं घेवन वता तेन्ना तो रित्या हातांनी केदींच पाटी धाडिना.